आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे फायनान्स सेक्रेटरी आणि चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पुनीत कुमार म्हजे बरोबर आसात. गोंय राज्याचो आर्थीक संकल्प जो 2022-23 हो आतांच विधानसभेत हांवें सादर केलो आणि तो जवळपास 24,467.40 कोटी इतलो आशिल्लो. तितून महसुलाचो वांटो 17,097.50 कोटी आशिल्लो. भितर भांडवलाचो वांटो 7,369.90 कोटी इतलो आशिल्लो आणि आमी सरप्लस बजेट हिजेन 434.30 कोटी शिल्लकी महसूल हे बजेट आमी सादर केल्ले आसा. हातूर मेन कंपोनंट जे आसा हे हेल्थाचे बजेट 12.86% आमी हेल्थाचे बजेट वाडयलां. भितर टर्शरी केअर सेंटर एट बांबोळी आणि त्याच बरोबर DM एंड MCH सारकिले कोर्सीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हांगासर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरवात करता. कार्डियाक लॅब एंड न्यूरो सर्जरी साउथ गोवा हॉस्पिटलान आमी सुरवात करता. 2 क्रिटिकल केअर ब्लॉक ऑफ 50 बेडेड ईच एट GMC आणि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा सुरू करता. 2 इंटिग्रेटेड पब्लीक हेल्थ लॅब विथ 141 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ही आमी हेल्थाच्या बाबतींत सुरवात करता. 100 न्यू बेडेड एंड 1 IPHP हॉस्पिटल एक्सपान्शन एट गोवा डेंटल कॉलेज एक्सपान्शन ऑफ वर्थ 92 crores. ह्या प्रोजेक्टांक आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ग्रँट्स मेळटा. त्या खातीर म्हणजे 12.86% इन्क्रीज बजेटाच्याच बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो शेअर्स ह्या बजेटांत आसा. त्या खातीर इतके प्रोजेक्ट आमकां सुरू करप शक्य आसा. FDAची ब्रांच ऑफिस आमी मडगांव हांगासर सुरवात करता. GSIDCचो कॅपिटल आउटले 372 crores आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर कामा खातीर सुरवात करता. मडगांव हांगासर आमी होलसेल फीश मार्केट हे आमी बांदता. PWDच्या वतीन रियल टायम मॉनिटरींग ऑफ वॉटर सप्लाय सिस्टम सुरवात करता. 5 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू बी प्रपोज टू प्रोवायडींग एडिशनल 83 MLD वॉटर आमी सुरवात करता. जायका प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ ₹404.57 crores to be completed by June 2022. The one day each water bill issues जे कितें आसा तितके रिजॉल्व जातले. आमी सिवरेज कनेक्टिविटी increase from the 17% to 28%. नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट आमच्या खातीर आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान 12,000 कोटी रुपया आतापर्यंत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान मेळिल्ले आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आमी 14,521 स्क्वेअर मीटर ऑफ द हेक्टर ऑफ द लँड हाजो गोवन फार्मरांक ताचो फायदो जातलो. फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट एट शाफोरा म्हापसा खांडेपार रिवर हांगासर आमी इम्प्लिमेंट करता. ओके आमी to warn and alert about the impending disaster and such as cyclone, tsunami, 38 early warning dissemination towers have been envisaged along with the coastal line. Community participatory program in water harvesting with the assistance of the 80% subsidy हे 40 WRD चो एक स्पेशली प्रोजेक्ट आसतलो. Implementation of the web-based real-time data acquisition and the flood forecasting system and septal decision support system ही WRDच्या मार्फत आमी सुरवात करता. TCPच्या बाबतीत सांगता आसतना आमी होम लोन इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम फॉर अ पब्लीक सामान्य मनशाक होम लोन घेवपा खातीर सुटसुटीत जावचें आनी ताका इंटरेस्ट सबवेन्शन मेळचें आमी जे डिक्लेअर्ड आमच्या हितूर केल्ले मॅनिफेस्टोत ते आमी ह्या हेतूंतल्यान आमी सुरवात केलां. Expansion of the online building plan approved by the management system. आमी ऑनलायन इश्युएन्स ऑफ द झोनिंग सर्टिफिकेट आणि NOC पयलीं फक्त सिंगल ड्वेलिंगांक दिताले ती ऑनलायन आतां 500 स्क्वेअर मिटरच्या जागेक ऑनलायन सिस्टमींतल्यान NOCs आणि बाकीचे सगळे टॅक मेळटले. टेक्निकल क्लियरन्स अप टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 500 स्क्वेअर मिटर्स अप्रूव्ड लेआउट्स टू द ऑथरायज्ड आर्किटेक्ट एम्पॅनल्ड TCPंतल्यान करून हे सुटसुटीत करपाचें थारायलां. PPP सेल आमी डिपार्टमेंटान कन्वर्ट करून वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी फुल फ्लेज PPPंतल्यान घेतले. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट डिजिटल फेअर मेटर डिवायस रिएम्बर्समेंट आमी सुरवात केल्या. फायनान्शियल असिस्टंट टू द रोड एक्सिडंट विक्टीम आमी दिवपाची केल्या. परचेजीस ऑफ द 100 एडिशनल AC इलेक्ट्रिकल बसीस आमी दिवपाक ऑलरेडी घेतल्या. आमी मॉडर्न बस स्टँड PPP बेसिसचेर पणजी आनी मडगांव घेवपाचो थारायला.
इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आमी वर्किंगान हाडटले आनी आमी कोंकण रेल्वेक स्टेशन हे PPP बेसिसचेर करपा खातीर कारण जागो आमचे कडेन आशिल्ल्या कारणान वी वील एसिस्ट देम टू कन्वर्ट डेट इंटू द गुड स्टेशन. सिव्हिल एव्हिएशनच्या बाबतीत आमी मोपा एअरपोर्ट 15 ऑगस्ट 2022 सुरवात जाता. मोपा रोड जो कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे स्ट्रेंथनिंग जाता. पोर्ट्स अँड रिवर नेव्हिगेशनच्या बाबतींत आमी रिज्युमिनेशन अँड ड्रेजिंग ऑफ द साळ रिवर ही प्रायोरिटी आसा. स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट ही सुरवात जाल्ली आसा. अपग्रेडेशन अँड ब्युटिफिकेशन लँडिंग फेसिलिटेशन ऑफ द वेरियस जेटीज आनी रॅम्प्स आसात. फर्स्ट सोलार हायब्रीड इलेक्ट्रिकल ग्रीन बोट ही आमची येता त्या एप्रिलांतल्यान आमी पयली सुरवात करता. ओके. पॉवर अँड रिन्युएबल एनर्जी टू 33 kV सबस्टेशन एट तुवेम आनी मांद्रेम हे आमी सुरवात करता. ताच्याच बरोबर आमी उदर सांगला तशें म्हणजे वेगवेगळे कन्वर्शन एक्झिस्टिंग ओवरहेड कंडक्टर अँड हाय करंट कॅपेसिटी कंडक्टर मेजर 33 kV अँड 220 kV फीडर्स हाच्या खातीर सुरवात करता. ओके. आमी कन्वर्शन ऑफ एक्झिस्टिंग ओवरहेड कंडक्टर अँड टू अंडरग्राउंड केबलिंग इन वेरियस मेजर सिटीज. नीव अँड रिन्युएबल एनर्जी 50% सबसिडी आमी रूफटॉप कंटिन्यू करता. कॉन्सन्ट्रिक सोलार थर्मल प्लांट इन GMC आजिलो ऑस्पिशियन करता आमी. फायनान्शियल असिस्टंट परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स. ओके. फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट ऑफ द मायक्रो हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट गोंयांत जावचो हेच्या खातीर आमचो भर आसतली. बायोमास ब्रिकेट्स प्लांट हॅविंग कॅपेसिटी ऑफ द 20 टन्स हे आमी सुरवात करता. इंडस्ट्रीच्या बाबतीत आमी खादी विलेज प्रमोट करता. स्फूर्ती क्लस्टर आमी प्रमोट करता. एम्पॅनलमेंट आमी एम्प्लॉयमेंट सबसिडी फॉर द कॅश्यू इंडस्ट्रीक दिता. प्रायम मिनिस्टर फॉर्मलायझेशन ऑफ द मायक्रो फूड प्रोसेसिंग सुरू जावचें हाच्या खातीर आमची भर आसतली. फॉर्मेशन ऑफ द लॉजिस्टीक पॉलिसी हाजेर ही नवीन लॉजिस्टीक पॉलिसी आमी फॉर्मुलेट करता. सेंट्रलायज इन्स्पेक्शन ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सीस DG%. ओके. आमी आमच्या फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हाच्या मार्फत जे दोन्ही कोर्सीस ते चलता कोर्सीस आमी परत एकदा चालू करतले. विच इज एन एसोसिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ. दिस इज अ वन कोर्स अँड अनदर वन विच इज एन फॉर द सुपरवायझर वर्किंग इन हेजार्डस इंडस्ट्री. हेची डिमांड खूब आसा. हे कोर्सीस आमी परत एकदा एवरी सुरू करतले. हँडीक्राफ्ट आनी टेक्सटायल हेज्या अंडर कुणबी आनी आमी क्राफ्ट हे सुरवात करता. क्राफ्ट विलेजी खातीर आमकां 10 crores सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एसिस्टंट मेळ्ळा. ते सांगे हांगासर आमी सुरवात करता. मायन्साच्या बाबतींत आमी 650 crores ऑफ रुपीज आमकां रेवेन्यू येतलो. म्हणजेच आमी मायनींग कॉर्पोरेशन आनी डंप हाज्या अनुसार सुटसुटीत रित्या मायनींग सुरवात करता. IT हाज्या खातीर आमी एलोकेशन 143.84 crores आमी एलोकेशन ऑफ द बजेट केला. आनी त्याच बरोबर वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आनी हेच्या मार्फत आमी सुरवात करतले. वायर्ड इंटरनेट स्कीम फॉर द रिमोट स्कुलांक कनेक्टिविटी दिवपाचे ह्या स्किमीच्या मार्फत आमी सुरवात केल्ली आसा. इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर एट तुवें आमी फास्ट ट्रॅक करतले. स्टार्टअप पॉलिसीक एडिशनल बेनिफिट्स फॉर द वुमन एंटरप्रिनर्सांक दितले. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द E-गव्हर्नन्स आनी EHRMS आमी गव्हर्मेंटात इम्प्लिमेंट करतले. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट ESI हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा ऑलरेडी फंड्स आमच्या कडेन अवेलेबल आसा जागे खातीर फाटल्यान उरलेले विच इज द सेंट्रली फंडेड. ते नॉर्थ गोवान एप्रॉक्सिमेटली इन द थिवी ह्या एरियेत ते ESI हॉस्पिटल ह्या वर्साक सुरवात जातले. वी आर गिविंग न्यू मॅटर्निटी बेनिफीट स्कीम फॉर द प्रायवेट इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ओके. स्कील डेव्हलपमेंटान आमी स्कील अपग्रेडेशन रिस्किलिंग फॉर द गोवन यूथ करपाचें थारायलां. ITI वील लिंक टू द इंडस्ट्रीज सो डॅट एप्रेंटिसशिप्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा हे तेतूंतल्यान सुरवात जातले. एनिमल हजबंड्री 100% डेअरी फार्मर्स वील कवर अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड सुरवात केला. 24/7 कॉल सेंटर फॉर द नॅशनल एनिमल डिझास्टर कंट्रोल प्लॅन. फिशरीज बजेटरी प्रोविजन 72.41% इन्क्रीज. 100% fishermen will be covered under the Kisan credit card and a database of the fish dealers and fish vendors हे गोंयांत फॉर्म जातले. The 10 bioflog units will be the setup for the fish entrepreneurs. सोशल वेलफेअर्स आमी खंयचीच एखादी स्कीम सुद्दां आमची बंद करिना. उलट पेक्षा आमी जे पयशे इन्क्रीज करता जे आमच्या हेतून म्हटलां ते थोड्या तेंपान म्हणजे सिनियर सिटीजन आनी फॉर द विडो हांची पेन्शन जी आसा ही थोड्या दिसांनी इन्क्रीज जातली.
आमी जे एश्युरन्स दिल्ले फॉर द एक्सग्रेशिया फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द फॅमिली विक्टीम तांकां आमी सगळे पयशे आसा तिके 2 lakhs रुपीज तांकां मेळटले. ओके, त्याच बरोबर आमी 20 crore इयरमार्क केल्या आमी मार्जिनलायज्ड एंड अनऑर्गनायज्ड सेक्टरांतल्या लोकांक तेंच्यांनी फॉर्म भरल्या तेंचे पयशे 5,000 रुपया हे तांकां थोड्या दिसांनी रिलीज जातले. ओके, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना ही आमी चालीक लायिल्ली आसा. जितके फॉर्म भरून आयले की 1,000 लोक हे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेक 1,000 लोकांचे रजिस्ट्रेशन जाले काय ती शिर्डी आसतली, वेलंकनी आसतली, हे वचपाक सुरवात जातली. ओके, वुमन एंड चायल्ड आमी सप्लिमेंटरी न्यूट्रिशन परत आसत अशी गृह आधार आणि लाडली लक्ष्मी जर खंयसरूच बंद जावची ना, परत आसत अशी चालू उरतली. ट्रायबल वेलफेअराचो बजेट हो आमी एलोकेशन फ्रॉम द 28.32 crores आणि त्याच्या उपरांत फॉर द अदर फेसिलिटीज 45 to 75 crores आणि फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड अदर पर्पज 56.71 crores ऑफ रुपीज वी आर गिवन फॉर द डिपार्टमेंटल. आमी ट्रायबल भवन बांदपाक सेपरेटली 10 crores प्रोविजन आणि A40 ट्रायबल रिसर्च सेंटर आणि म्युझियम सुरवात जाता. एड्युकेशनच्या बाबतीत आमी सगळ्यात म्हणजे 3,850.98 crores एलोकेशन ऑफ द बजेट फॉर द एड्युकेशन हाच्या खातीर आमी केल्लें आसा. आमी A40 टू द कोडिंग आणि रोबोटिक हाजेर भर दिला आणि त्याच बरोबर आमी सगळ्या स्कुलांतले आमच्या लॅब गव्हर्मेंट स्कूल फर्स्ट एंड देन एडेड स्कूल हे रिनोवेट आणि अपग्रेड जे आसा हे लॅब करतले. अटल टिंकरिंग लॅब हांकां ह्युमन रिसोर्सूय दिवपाचो आमचो भर आसतलो. सगळ्यात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही फुडल्या वर्साच्यान इम्प्लिमेंट जातली. रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्री प्रायमरी जे आयज पर्यंत जावंक नाशिल्लें ते रजिस्ट्रेशन जावपाक प्री प्रायमरी हाजी सुरवात ही अंदूच्यान जातली. हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत मॅसिव ओपन ऑनलायन कोर्सीस हे फर्स्ट टायम गोंयांत सुरवात जाता. वेरियस कोर्सीस हे ऑनलायन सुरवात करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. त्या बरोबर आमचो दिश्टावो आणि बाकीचे सगळे स्पेशली इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी विथ हे सुरवात जातले. स्टेट रिसर्च फाउंडेशन आणि त्याच बरोबर स्टेट रिसर्च फाउंडेशन टू बूस्ट रिसर्च इन एड्युकेशन आणि स्टेट एड्युकेशन टेक्नॉलॉजी फाउंडेशन हे दोन्ही वेगवेगळी सेंटर सुरवात जातली. टेक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतीत नीट आपल्या ओन कॅम्पसान मे म्हयन्यात वता आणि त्याच बरोबर आमी DG गिफ्टाच्या मार्फत टेक्निकल एड्युकेशन मॅथमॅटिक्स इंजिनियरींग डिप्लोमा आमी प्रमोट करपा खातीर फुडें व्हरतले. आर्किटेक्ट कॉलेज आणि फार्मसी कॉलेज बांदपाचो आमचो ह्या वर्साचो विचार आसा. DG गिफ्ट स्कीम चालू उरतली. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स 49.97 crores आमी दिल्ले आसा. खेलो इंडिया हे दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी म्हणजे आमी पळयता की हॉकी आणि फुटबॉल हाज्या खातीर खेलो इंडियाच्या मार्फत पेडणे आणि फातोर्डा प्रमोट केले वयतले. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टर बिल्डींग ही बांदपाक घेतल्या. सेकंड वन आमी आपले मॅक्झिमम सर्विसीस इन द कलेक्टरेट हे ऑनलायन पद्दतीन दिवपाक आमी सुरवात केल्या. त्याच बरोबर पार्टिशन पेंडींग जी आसात ही नॉर्थ गोवा कलेक्टर आणि साऊथ गोवा कलेक्टर हे स्पेशली दीस मार्क करून हे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करतले. पंचायतीच्या बाबतीत आमी सगळी पंचायतीक डिपार्टमेंटाक 404.13 crores आमी अलाव केल्ले आसा. पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आणि कावन्सिलर्स हांची सॅलरी एक थोड्या तेंपान रिवायज जावन ती सॅलरी इन्क्रीज जावपाची आसा. कितली ती ठरोवंक ना. रुरल गार्बेज डिस्पोजल स्कीम ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आमी इम्प्लिमेंट करता. टुरिजमच्या बाबतीत 247 crores टुरिजम आमी डिपार्टमेंटाक एलोकेट केल्ले आसा. पिलिग्रीम रिज्युमिनेशन स्पेशली एग्युमेंटेशन हे आमी फुडें व्हरता. टुरिस्ट सपोर्ट ट्रेड आणि त्याच बरोबर आमी टुरिजम बोर्ड जो फॉर्म केला ताज्या मार्फत वेरियस नवीन टुरिजम प्रमोशन करपाचे आमी भर दिले वयतले. ओके, डायरेक्टर ऑफ द ऑफिशियल लँग्वेज आमी एज रुटीनली प्रमोशन आमी सुरवात केला. म्युझियमची बिल्डिंग त्याच्या खातीर आमकां 10 crores ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान एलोकेशन जाला. ओल्ड गोवा एलाच्या विलेजीन आमी बांदता. आर्ट एंड कल्चराचें तुमकां सांगलें. आर्काव्ज एंड आर्किओलॉजी हेरिटेज पॉलिसी गव्हर्मेंट फॉर्म करता. ओके, त्याच्या खातीर त्यांची नवीन बिल्डिंग बांदपाची थारायल्या. 20 crores ऑफ रुपीज आमी दिवपाचे थारायल्ले आसा. आणि त्याच बरोबर एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज प्रोविजन ऑफ द गो वन प्रोजेक्ट बायोडायवर्सिटी नवीन एक आमी अजून सुरवात करपाचो थारायला. आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत नगर वन तर आमी करतात, बट फर्स्ट टायम आमी इको टुरिजम पॉलिसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल्स and promote the eco tourism near in the
रिजर्व फॉरेस्ट हांगासर ह्या पद्दतीचो इको टुरिजम पॉलिसी टुरिजम आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या कंबायनली ते वयतली. कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट एज युज्युअल, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, ॲडव्हर्टायजमेंट पॉलिसी, पत्रकारांचे सगळे विषय जे आसा पत्रकार कल्याण निधी पासून बाकी या एप्रिलांतल्यान सगळे सुरवात जातले. होम पुलीस बाकीचे सगळे हांचे ग्लोबल गोवन्सन येते ठरलेले आसा. बाकी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, आर्ट पार्क, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, रुरल डेव्हलपमेंट, SHGs जे आसा हे सगळे आमी SHGs हे फावटी रुरल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी करपाचें ठरयलां. त्याच बरोबर आमी आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी हातून आमी सगळे जे आसा हे परत एकदा रिसर्वे करून लोकेट करपाचें थारायलां. त्याच बरोबर भग्न अवस्थेत आशिल्लीं मंदिरां सगळीं परत एकदा म्हणजे ही रिबिल्ड आनी रिकन्स्ट्रक्ट करून रिजर्व करप आनी परत एकदा टुरिजमाच्या अंतर्गत गोंयांत सांस्कृतीक टुरिजम सुरू करपाचेर गोंय सरकारचो भर आसतलो. ताच्या खातीर 20 कोटी रुपयाचे वेगळे प्रोविजन सुद्दां जे आसा हे आमी केलां. अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी अशे जे आर्किओलॉजिकल सायट्स वेगवेगळी सांस्कृतीक स्थळां अशी जी आसा ही परत एकदा रिस्टोर ही केली वयतली. देवळां जी आसा अशा पद्दतीन परत एकदा ही बांदली गेली वयतली. सगळ्यो गोष्टी रेव्हेन्यू सरप्लस प्रोजेक्ट आणि कितले रेव्हेन्यू सरप्लस प्रोजेक्ट 436 crores. टोटल रेव्हेन्यू पैकी सॅलरी आणि पेन्शन अशे कितले पर्सेंट वतले? सॅलरी आनी पेन्शनाचेर कितले पर्सेंट वयतले सांगता तुका. वयतले विचारता तूं रायट. 25.7% with the salary, wages, pension and gratuity 25.7%. सीएम तुमचे टॅक्स फ्री केला पळय न्ही ते बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिका खातीर तुम्ही मुद्दम लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून टॅक्स फ्री अशें केला अशें असो कितें ऑफकोर्स आमकां खंयचो टॅक्स हो वाडोवपाचो नाशिल्लो ह्या बजेटान. नो इन्क्रीज. टॅक्स फ्री न्ही, नो इन्क्रीज इन टॅक्स. There will be reforms. Some reforms in revenue Enforcement. Enforcement will be no tax on हय generation. ह्या फायनान्शियल इयराक तुका सांगलां बरें. आजच्या अर्थसंकल्पाची वनलाईन काय सांगाल? आजच्या अर्थसंकल्पाची वनलाईन काय सांगाल? संबंधित तुमचे स्वयंपूर्ण 2.0 आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी फोकस. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम नेटान सुरवात जातली. एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचेर भर दिलो वयतलो. मायनिंग रिस्टार्ट केले वयतले आणि परत एकदा म्हणजे इज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या बाबतीत सगळ्यो गजाली ह्यो सुटसुटीत केल्यो वयतल्यो. हय आमी VRS स्कीम लॉन्च करपाचें आसा. जेंकां जेंकां VRS घेवन वचपाचें आसा ताच्या खातीर 10 crores एलोकेशन ऑलरेडी केल्लें आसा. जे गव्हर्मेंटात जेंकां वचपाचें आहा ते वयतले. डिपेंड्स अपॉन द गव्हर्मेंट. बरोबर आसा. नवीन तरणाटे येवपाक जाय जे रिटायरमेंट एजीक पावल्ले आसा जे बरेचशे हेल्थ इश्यूज वेरियस इश्यूज आसता. खूब जाणांक सोडून वचपाचें आसता ते सोडून वतले. सो दॅट यंग ब्लड शूड कम इन. golden handshake. आता ती स्कीम डिझायन जाल्या उपरांत कळटलो गोल्डन हेल्थ. सीएम डिपेंड्स अपॉन गव्हर्मेंट. कोण गव्हर्मेंट कोणाक सोडटा तेका. सीएम तुम्ही म्हणले की एज्युकेशन जे आसा तातूंत कल्चर, ट्रेडिशन आणि योगा अशी तीन म्हणले. हय. पण दिस विल बी ओव्हर हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन अँड योगा. हिस्ट्री ऑफ गोवा इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टंट. हेल्थ सेक्टरला गेल्या बजेट पेक्षा 12% वाढ केलेली आहे. registration of pre-primary is medium of Yes, आमकां ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट इज मोर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द वेर ही इज गोईंग, वॉट ही इज डुईंग, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. medium of instruction. तुका सांगलें मरे प्री प्रायमरी आमी रजिस्ट्रेशन करता मरे. Sir, you spoke about revenue leakage. Have you identified what was the... आयडेंटिफाय करता आमी. सुरू आसा. You spoke about a new rule for casinos. तेजेर मातशें लायट हय. अजून करता. फ्रेम केल्या उपरांत सांगता. But it will include gaming commissioner. प्री प्रायमरी रजिस्टर करून ग्रँटूय दितले मागीर. सध्या आमी रजिस्ट्रेशन करता म्हटलं. आमी ग्रँटाचो विशय करूंक ना. Sir, GOI grant is increasing, sir. Can you just comment on it? वॉट गव्हर्मेंट Government of of India. grant is increasing for subscription. Any commissioner will be there. हे रूल फॉर्म केल्या उपरांत दाखयता तुका. Government of 5,000 crores घेतले म्हटलं. कुठल्या सेशनाक घेतले rules for casino? government of Sir, GOI grant is या GOI ग्रँट
Government of India grant. has formulated lot of schemes. So we have to take advantage of all the schemes, all this. Like we have increased the expenditure in smart city, Panjim. So if we do full expenditure in time, we will get more money. That's how the grant will increase. Sir, one They question already for have scheme. Administration has to be very efficient. So the double engines like thing. Sir, one Of course, question double is engine Sarkar. Normally, when the government presents the budget, the size of the budget is bigger or larger than the previous year. Now, previous year it was 25. No. around La previous year 25,000. it is at 23,000. No, 25,058.65 crore. No. 23. After revised estimate. तुका हे मेळटलो मरे बुक मेळटलो हाव द रुपी वील कम एंड रुपी वील गो या यू विल गेट दिस बुक ताका दिता मरे तुमी काय तेजेर घाल आफ्टर PSC What other sectors there is an increase in budget allocation? also in the power education Can you also copy of the highlights? तुम्ही वाचलं तेव्हा highlights ते काय हेजेर घालतलो तो Last page of this book is having. Just put under this. तो हेजेर सायटीचेर घालतलो ओके थँक्यू 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 चलो बेगीन बजेट आत्ता जाला